नमस्कार. आरडेक्स गोच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां मायमोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. फाटले फावट 16 दिसांचे सुमार अधिवेशनाचें कामकाज चलिल्लें. मात आतां ह्या वर्साचें अधिवेशन फक्त 3 दिसां खातीर आशिल्ल्यान राज्यांतल्या सगळ्या प्रश्नांचेर सविस्तर चर्चा जावची ना म्हूण कामकाजाचे दीस वाडोवचे अशी मागणी काँग्रेस पक्षाची आसा. आरडेक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. ज्या सरकाराच्यो अनेक गजाली चल्लात त्यो गोंय एक अर्थांनी आमी पयलीं पासून म्हणटात गोंय फुडें व्हरपा खातीर न्ही तर गोंय फाटीं व्हरपाचे प्रयत्न चालू आसा. ह्या वर्साक सुरवात केल्या ती सुद्दां अशी केन्नाच घडली ना. मिनिमम 1 वीक किंवा 5 डेज अशें असेंब्ली आसत. खंयची असेंब्ली जेन्ना अनावन्स म्हणजे कॉल करता ती ही फक्त 2 दिसांची असेंब्ली म्हळ्यार गव्हर्नर एड्रेस धरून 3 दीस. लोकांच्यो ज्यो अडीअडचणी असतात, ज्यो गोंया भितर अडीअडचणी ज्यो असतात म्हणजे त्यो ज्वलंत इश्यू असतात तेजेर आमी मांडप आनी सफी म्हणजे कन्सर्न डिपार्टमेंटांतल्यान कन्सर्न मिनिस्टरान तेजेर रिप्लाय दिवप आनी तेजेर तोडूं काडप. जर टायमच असेंब्लीक जर मेळप म्हणजे उलोवपाकच जर मेळना जाल्यार गोंयचे प्रश्न जे आसात ते कशें हें करप. ताका लागून जी BSc मिटींग जातली अजून डेट फिक्स जाली ना तेजेर BSc मिटींग एज ए लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हजो आग्रह आसतलो, डिमांड आसतलो की हे सेशन जे आसा तें वाडोवचें. कमीच कमी 10 दीस तरी हे सेशन आनी चलपा जाय. सेल विशयी आमी गेल्ले असेंब्लीक मांडप जाल्लें आनी हेज्या पयलीं सुद्दां अनेक टायम टू टायम NGO जावं आमी काँग्रेस पार्टीन जावं सगळ्यांनी आमी सरकाराच्या नदरी हाडून दिल्लें की जे 200 वयल्यान जे 50चे हाडटात हे कोणाच्या फायद्याक आनी हे जर तुमी अशें नोटिफिकेशन जर हाडीत जाल्यार फिश खास करून पारंपारीक जे मच्छीमार वेवसाय करपी लोक आसात, ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आसात हांकां ताचो वेवसाय चलोवपाक मेळचे ना. काही मोठे मोठे जे बिझनेसवाले आसात, मोठे मोठे हॉटेल जेंचे आसात किंवा येवपाचे आसात तांकां कदाचित फायदो जायत, पूण जे आमचे पारंपारीक फिशरमॅन जे आसात तांकां हो त्रास जातलो आनी तेजे पोटाय मारले जातले. तेन्ना हे तुमी रद्द करचे किंवा गोवा गव्हर्मेंटान कळोवचें की आमकां हे 200 वयले 50 हाडचे हे आमकां मान्य ना. तेन्ना एज इट इज पयलीं आसा तशें दवरचें असो आमचो आग्रह आसलो. पूण आयज जे नोटिफिकेशन येयल्लें आसा ताजेर गोंयाक लागू जावचें ना अशें कितें खंयच ना. गोंयाक वगळ्ळो असो खंयच ना. पण ऑब्जेक्शन आसतना सुद्दां एक सायडीन लोक ऑब्जेक्शन हाडटात, एक सायडीन लोकांक तांकां खंय तरी नजर अंदाज करप आनी आपल्या जायतेच करप किंवा खंय तरी वयल्यान इन्स्ट्रक्शन येयला म्हणून तांकां जे बलाढ्य लोक आसात त्या लोकांक खूश करपा खातीर तांकां जाय सेंट्रल गव्हर्मेंटाक जें कितें जाय तेंच्या राष्ट्रीय लोकांक जे लिडरांक जाय तेंच करप काय कितें. जाल्यार गोंयचे जनतेनी सर्वसाधारण लोकांनी दाद कोणाने मागप. लोकांनी स्वता ऑब्जेक्शन फायल केल्लें आसा. जाल्यार हे सगळे नजर अंदाज करून जेन्ना हे तुमी फुडें वयतात तेन्ना आमचो डिमांड आसतलो असेंब्लीक परत या की ताबडतोब तुम्ही ऑल पार्टी कडेन म्हणजे ऑल पार्टी हेजेर डिस्कस जावचें किंवा असेंब्लीक हेजेर पयलीं डिस्कस जावपा जाय आनी सगळ्यांच्या वतीनी गोंयच्या असेंब्लीक हांगा ठराव जावपा जाय की परत एक रिक्वेस्ट वचपा जाय सेंट्रल गव्हर्मेंटाक की हे रिवोक करा म्हणून, डिनोटिफाय करा म्हणून. पुलीस डिपार्टमेंटान एक अंधाधुंदी वेव्हार सुरू केल्लो आसा. ताका सेंटिनल स्कीम कितें तरी इंट्रोड्यूस केल्या तेणी. तितूंतल्यान कोणाक तरी कॅमेरा दिता, खंय कॅमेरे बसयतात आनी ते कॅमेराचे फोटो काडटात आनी ते पुलिसांक धाडटात. आनीक अचानक लोकांक नोटीस येवपा लागल्यात, तालांव येवपा लागल्यात. एक म्हणजे लोक जे सामके इनोसंट आसात ते वचून पे करपाक सोदतात जाल्यार पुलीस स्टेशनार सुद्दां तेजी अरेंजमेंट ना ते पयशे भरपाची. एक दुसरी म्हणजे कोणूय खंय कितेंय करता, कोणा तरी कोणाच्या तकल्यान कितें येयलें कांय खबर ना, तेजेर चर्चा जायना, डिस्कशन जायना, हेजे फॉलोआवट कितें जातलो. आयज लोक सगळे गोंयभर लोक चाळवलेले आसात आनी गोंयचो लोक बाय एंड लार्ज इज लॉ अबायडिंग म्हणजे कायदो सांबाळपी लोक, कायद्याक रेस्पेद दिवपी लोक. आनीक सडनली तेंच्या घरा कडेन आयज तालांव पावतात, कोण तरी फोटो काडून जातात. पळय शिरोडा एक घटना घडली की सगळे लोक चाळवले आनी त्या दुकानाचेर गेला आनीक तेजे नंतर
तेजेर केस जाली व्हडलो बोवाळ जालो पूण एक लॉ एंड ऑर्डराचो प्रॉब्लम जावपा आशिल्लो तो मातसो उरलो. आतां मडगांवां भितरच लोक चाळवलेले आसात आनीक वसत थंय लोकांचो बोवाळ आसा आनीक आमच्या पक्षा कडेन आमच्या आमदारां कडेन खुबशे लोक अप्रोच जातात की सरकारान कितें चलयलां तें अंधाधुंदी आनी हातूंत कांय सिस्टमूच ना. सो आनी थोडे दीस जर हें चालू उरलें जाल्यार लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गोंयांत उग्रस्तलो वेगळे तरेन आनी हेजे पूर्ण जबाबदारी ह्या सरकारची आसतली. ते कोण तांकां सपोर्टाक वयता थंय तांकां सुद्दां लोक पुलीस तांकां भिवयतात केसी घालून FIR रजिस्टर करतात. जे कोण अन्याय करतात कोण इल्लिगल करतात तांकां कांय करना. सो हें सरकारान ताबडतोब हें बंद करचें, हाचेर चर्चा करची. हेजेर सपोज जर कितें इल्लिगलिटीज करता ड्रायविंगा हेजेर एका आनी वेगळी वेगळी मेजर्स आसपाक शकता. सो सरकारान शॉर्टकट करची न्ही कितेंच आनी तेन्ना आमी लोकां बरोबर रावतले हें आमी ठामपणे पयलीं सांगलां आनी ह्या गोश्टीकूय आमी सामके ठाम लोकां बरोबर वयतले. सरकाराक कितें करपा आसा आमच्या लोकां विरुद्ध करूं न्ही, आमदारां विरुद्ध आमच्या ऑफिसरां विरुद्ध करूं न्ही, पूण जंय लोकांक अन्याय जाता लोकांक त्रास जातात आमी थंय लोकां बरोबर रावतले. वेगळे वेगळी जॉब्स गोंय सरकार काडटा आनीक ह्या जॉब्स दिता आसतना जी ट्रान्सपरन्सी पाळपाक जाय ती पाळली वचना. अकस्मात 8,000 लोकांचे अकाउंट्सांचो जे आन्सर करतात तितूंत बरे हुशार भुरगे आसात, जे रँकर्स आसात ते फेल जातात. म्हणजे सरकारी लोकांक जांकां लावपाक जाय ते फेल जातात म्हणून जे पास जाल्ले आसा तांकां सरकार हो फेल करता. आनी हे सगळें सेटींग चल्लेलें आसा. ज्यो इन्स्टिट्यूशन्स एग्जाम कंडक्ट करतात ती जावं गोवा पॉलिटेक्नीक, ती जावं मागीर गोवा एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, हांगसर अंधाधुंदी वेपार चल्लेलो आसा. पेपराचे पेपर चेंज जाले वयतात आनीक सरकार हे सगळें मॅन्युप्युलेट करता. सो व्यापम इन गोवा इज हॅपनिंग. हे व्यापम जे मध्य प्रदेशाक जितून खुबशे जॉब मॅन्युप्युलेट केले, आन्सर पेपर मॅन्युप्युलेट केले, त्याच तरांचे व्यापम घोटाळो सद्या गोंयांत चालू आसा. आनीक जो ऑडियो पयर रिलीज जाल्लो आसा त्या ऑडियोकूय ह्या संदर्भांत उल्लेख जाता की कोण तरी निलेश काब्राल थंय हें करता जॉबा खातीर, तुमी तर जयेश आनी कितें म्हणटा. म्हणजे हे कशें सेटींग जाता म्हणटा कळना. सो हे जे जितले एग्जाम्स कंडक्ट केल्ल्यो त्यो एग्जामाची टोटल ट्रान्सपरन्सी हे करची. आमी हो इशू असेंब्लीकूय रेज करतले, असेंब्ली भायरूय रेज करतले आनी गोंयच्या तरणाट्यांक आमी साथ दितले की आमकां ह्या हितून ट्रान्सपरन्सी जाय.